नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांगेले चार बॉम्बे काणी म्हळ्ळी काणी सांगता. एक गांवांतू एक मनीस आशिल्लो. ताणें बॉम्बे करून विकचेशिल्ले. ताका एक पोतू अनिल म्हूण तागेलें नांव. अनिलाक म्हाका अन्ना म्हणके बॉम्बे विकून जीवन काडचें खुश न्हय. हांव विंगड एक उद्योग करता, म्हाका मस्त दुड्ड कोरता म्हणून तो एक दिसा नाल्या सांगता. आना हांव भायर वचून जगत्यांनी पळोवन येता म्हूण सांगता. न्हू सांगता, वस पुता वस, तुका दिवच्या मेगेल्या दुड्ड आनी कसलें ना, तुका हांव चार बॉम्बे दिता म्हूण सांगता. हे सुरवे बॉम्बे पळय, हाका रायल आनी पोशाख घाला पळय हो राय बॉम्बे. हागे लागीं मस्त विचार आसा, बुध्वंतकाय आसा. हे दोन्ही बॉम्बे सैनिकू. हागेले मस्त धैर्य आसा. तिन्नी बॉम्बे एक सामान्य मनीस हो. तेल्या हागे लागीं जगत्या ज्ञान आसा, कशी जीवन काडका, सुತ್ತमुत्त कसं जाता म्हूण पुरा ताका गोत आसा. हे चारय बॉम्बे संन्यासी. हागे लागीं मस्त करूण आसा, दय आसा, प्रीत आसा, आपणेपण आसा. हे चार बॉम्बे तुगेले दवरून घे आनी तुका केन्ना अगत्य आसा तेन्ना तांगे लागीं कसो विशय जाय ते समजून घे म्हूण सांगता. अनिलाक अन्नाल बॉम्बे वयरी मस्त कसले प्रीती ना. तो सांदून ते पळोवन आशिल्ले नवे, जाल्यार अन्नान दिलना नवे म्हणून त्या चिल्लांक घालून घेवन तो भायर सरता. तो ते घेवन मुखार वता 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 चमकून तागेले गांव सोडून भायर येवन पावता. थंय ताका थोडे वेळ बसया म्हूण दिसता. तेन्ना तो सुत्त पळयता. हांगा बैसू येतवे, हांगा कांय अपाय ना नवे म्हूण लेखून आसतना तागेले चिल्लां दुखून तो राय बॉम्बे भायर येता आनी सांगता, खंयचे अत्वी जाग्यारी बसची पशी फुडें तो जागो पुरा सम पळोवन घेवका, सूक्ष्म नमुन्यारी गमन दिवन पळोवन घेवका म्हूण सांगता. आनी ते बॉम्बे वपास चिल्लां भितर वता. ताणें सांगिल्ले म्हणकेची अनिलू सुत्त पळयता. तेन्ना ताका दूर एक दिवडाक काती दिसता. दिवड केन्नाय तागेले चर्म पोरणी जातरी ते सुवण विंगड नवे चर्म येता ताका. ताका दिवडा काती म्हणटाची. ते पळयतना तो लेखता, ओ हांगा लागीं खंय हो दिवड आसा बरो, हांगा हांव बसचें अपाय म्हूण सांगता आनी चिके मुखार वता. थंय वचून तशीच सूक्ष्म जावन पळयतना ताका थंय नेलारी सिंहाले पावलां दिसताची. ते पावलां पळयतना ताका कळटा हांगा क्रूर प्राणी येताची, हांगाय नाका म्हणून. आनीकय तो चिक मुखार वता आनी थंय ताका कसले एक अपाय आसा म्हूण दिसना. थंय तो न्हिदेता. न्हीद काण उठयतरी तो लेखता, हांव गांवांत दुखून भायर आयला वय, आतां कसो कोरका म्हूण म्हाका गोत ना मू. म्हगेलो उद्देश कसले दुड्ड कोरका, नवो एक उद्योग कोरका, कसो कोरू म्हूण तो लेखता. तेन्ना तागेले चिल्लां दुखून तो सामान्य मनीस भायर येवन सांगता, ते बॉम्बे पळय, तूं आतां बशिल्लो जाग आसा नवे, हे जाग्यार भांगर मेळटा म्हूण म्हाका दिसता. तुका पळयतना ते हडोड फातोर आसा म्हूण दिसू पुरो, जाल्यार म्हाका खंडीत दिसता हे जाग्यार भांगर मेळटा. तूं वचून समजून पळय हो जाग कोणालो म्हूण पळय आनी तागेले ते मोल्ला घे म्हूण सांगता. आनी ते बॉम्बे वपास चिल्लां वता. तेन्ना हो लेखता, म्हाका भंय दिसता, येद्दोळतान तसले कसले वेवहार करनी, हांव आतां कसो करचें म्हूण लेखतना तो सैनीक बॉम्बे भायर येता आनी सांगता, जिवनांत तूं कसलेय साधन कोरका जाल्यार धैर्य जावका. तूं कसो कोरका म्हूण लेखला ते धैर्यान मुखारशी म्हूण सांगता. हो तशीच ते बॉम्बेन सांगिल्ले म्हणकेची थंय वचून पुरा समजिता हो जागो कोणालो म्हणून. आनी तांगेले वचून एक मोल सांगून ते जागो घेता. जन आनी नत्तील एक जागो नवे ताका उण्यार मेळटा. ते थंय वचून तो फातोर पुरा काडयता आनी पळयल्यार बद त्या जाग्यार भांगर मेळटा ताका. मागीर तो ते सामान्य जन म्हूण आशिल्ले एक बॉम्बे आसा नवे, तागेले निमगून निमगून व्यारू कशी होड कोर येता, कशी विकू येता म्हूण पुरा समजून घेता. आनीके जागो घेता. तशी दुडवाळ जाता. एक दिवस ते गांवां भितर तो एक व्हड एक घर पळयता. पोरणी घर, जाल्यार भारी चंद घर, व्हड जाग्यार आसा तें घर. ताका ते आपणे जाय म्हूण दिसता. तो ते घराचे यजमानाले वचून सांगता,
हो जागो आनी घर म्हाका दितू, हांव तुका तूं निमगेलो दुडू दिता म्हूण सांगता. तेन्ना तो मनीस सांगता, ना बा, आमगेल मालगड्याल जागो हो, आमगेल मालगड्याल घर, म्हाका हें विकचे इरादो ना म्हूण सांगता. तूं निमगेलो दुडू दिता म्हूण सांगता. जाल्यार हो नाका म्हूण सांगता. हो म्हाका शेता. ताका भारी बेजार दिसता. अयो बेगेला इतली दुड्ड आसून हें घर मेळ्ळें न्हू म्हाका म्हूण लागता. कितें थोडे काळान एक दिवस तोची मनीस अनिलाला येता. तागेलो टोची तागेली धूव विशाखा म्हणून ती चिल्ली आशिल्ली. तो येवन अनिलाला सांगता, तूं मेगेल्या निमगीतना हांव तुका घर दिना म्हूण सांगलें. जाल्यार आजी म्हाका उपाय ना, हांव दिवका पडतें तुका घर. कित्याक म्हणारी म्हाका एक विचित्र एक सीक लागला. ताका वखद कोरका जाल्यार मस्त दुड्ड जावका. मेगेल्या कसलें ना. हें घर विकले शिवाय म्हाका उपाय ना. हें तुका हांव विकता म्हूण सांगता. अनिला भारी खूश जाता. तो त्या मनशान सांगिल्लें इतलें दुड्ड दिवन तें घर घेता. तेन्ना वतना ती विशाख सांगता, हें एक व्हडलो मोस. भारी एक अन्याय जाल्लें आमकां. आमगेल्या दुड्ड नातिल निमिती, आमगेली परिस्थिती निमित्त न्हय आमचें घर विकूंक पडलें म्हूण एक उत्तर म्हणटा. तेन्ना अनिल आश्चर्य जाता, कितली धैर्यान चिल्लेक म्हगेल्या तोंडार अशें म्हणली न्हू तिणें म्हूण लेखतो. ताका खुशी जाता. असलीक चिल्ले वारडिकोन घेवका म्हूण दिसता ताका. तो तिगेल्या निमगीता, तूं म्हाका वारडिकोन घेतवया म्हूण म्हणटा. साध्य ना, हांव तुका वारडिकोन बिलकुल घेना म्हूण सांगता. आनी वता तिगेल्या नावट. हाका भारी बेजारू. इतलो दुड्ड आसा मेगेल्यागी, इतलो व्हड मनीस, जाल्यार ती म्हाका वारडिकोन घेना म्हूण इत्या म्हणाली म्हूण ताका एक खंती ताजे मागीर. कसो जाल्यार ताका मनाक खुशी म्हणली ना. तेन्ना तो लेखता, पुरा बॉम्ब्यान म्हाका उपदेश दिला. हे संन्यास बॉम्ब्यान म्हाका कांय सांगनी नव्हे, हांव तागेलें निमगोन घेता म्हणून ते संन्यास बॉम्ब्याला तो निमगिता. म्हाका इत्या अशी मना शांती ना, इत्या म्हाका खुशी ना म्हूण निमगिता. तेन्ना संन्यासी सांगता, दुडवान मना शांती मेळना, खुशी मेळना. तूं लेखता नव्हे, पुराजनी तुका मर्याद दिताची, इत्या म्हळ्यार तुगेल्या दुड्ड आसा म्हणून तशी नांची न्हय. भाय तुगेल्या दुड्ड ना जाल्यार कोणाय तुका हुंगनाची. मना शांती जावका जाल्यार विंगड मनशाकय खूश दिवच्या पळोवका म्हूण सांगता. वय म्हूण हो लेखता. मागीर हो ते सामान्य मनशाला निमगिता. विंगड जनाक खूश दिवची म्हळ्यार कशी म्हूण निमगिता. ते बॉम्बे सांगता का, पळय जनाक सजावका, पिवच्या उद्दा जावका, शिकूक त्या गांवां भितर विद्यालय जावका, मागीर प्राणींक गोशाल जावका, वखदां विलावर जावका, आस्पत्री जावका, वैद्य जावकाची, हें पुरा तूं करी, तेन्ना तुका जनाल प्रिती मेळटा म्हूण सांगता. हो ते सामान्य प्रजेन सांगिल्लें, त्या बॉम्ब्यान सांगिल्लें म्हणकेची त्या गांवां बरी तळी करयता, बांय खोंडयता, आस्पत्री बांदयता, वैद्य आपोवनान राबयता, गोशाली करता, मागीर मस्तितले विद्यालय करता. तेन्ना जन पुरा ताका मस्त प्रिती करताची, ताका मस्त आनीकय चड मर्याद दिताची. एक दिवस तो मनीस, ते घर विकिल्लो मनीस तागेल्यागी तागेले धुवेलोट येता. तेन्ना धांवन वचून तागेल्या सांगता, मम्मा तुगेलें घर हांव तुका वापस दिता, म्हाका नाका तें म्हूण सांगता. तेन्ना तो मनीस सांगता, हांव घर घेवचें आयिल्लो न्हय, मेगेली धूव पळय विशाखा आत्ता तुका वारडिकोन घेवच्या तयार आसा काय म्हूण सांगता. भारी खूश जाता ताका. तो तिका वारडिकोन घेता. ती वयच्यान चिल्ली, हो वयच्यान जाला. आनी तो गय वट्ट मेळ्ळो गांवां बरेपण करताची. ताका आतां बदल संतोश म्हळ्यार कसलें, विशाखान त्या दिसा सांगिल्लें उतरां अर्थ कसलो म्हूण पुरा कळटा. आनी मागीर गम्मतेर आसताची. चेडवानो, आनी एक बुधवारा नव काणये वट्ट मेळया. नमस्कार.